जे इश्यूज हांवें गोंयांत घेतिल्ले इश्यू लायक वेस्टर्न बायपास एंड स्किल्स मानवले बुडचे न्ही म्हणून जो बायपास जाता तो ताजे पूल जालो खोला आनी खोल्ली थंय रिअलायनमेंट करून देवळां थंयची प्राचीन देवूळ सारवार करची आनी कमी एरिया आमचे थर्मल घाटाचेर सैम राखपा खातीर वायडक्ट्स करचे अशे डिफरंट सजेशन्स टॉयलेट्स अलॉंग द नॅशनल हायवे हे इश्यू हे गोंयकारांचे इश्यू हे गोंयचे इश्यू आनी धार्मिकता एंगल आहा म्हणटकर हे गोंयकारपणाचे इश्यू आमचो पक्ष गोंयकार गोंयकारपणा खातीर भुमिकाचो पक्ष आतां हे इश्यूज जर सुटावे करूंक जाय जाल्यार करेक्ट दार खटखटावपाक जाय केन्ना केन्ना अशें जाता की गोंयांत ताजें सोल्युशन नासता हे तिनूय इश्यू सोल्युशन गोंयांत ना ते सेंटराक सोल्युशन सो हांव थंय वचून हो इश्यू हांव फॉलो अप करतलो आनी थंयच्या मंत्र्यां कडेन उलयलां आनी हांवें तें दार खटखटायलें आनी म्हाका आय एम होपफूल की थंयच्यान जो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर चतुर्थ पॉझिटीव आशिल्लो सो आतां हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता की आमी सगळे एक जावन ते इश्यू सुटावे करपाक जाय हातूंत खंयची प्रेस्टीज इश्यू नाल्यार क्रेडिटा खातीर झगडी जावं आमी घुसपूंक जायना खूब स्टेटींनी केन्ना थोडे स्टेटीचे इश्यू आसा तेन्ना सगळे एक जाता तशें हांगाय बी आमी एक जावंक जाय आनी इश्यू सुटावे करून घेवंक जाय सो आतां आमचे मुखेलमंत्री म्हाका दिसता की आमच्या सरकाराकूय हें जाय आसतलें खंयच्या सरकाराक आपलो गांव बुडिल्लो जाय खंयच्या सरकाराक प्राचीन देवूळ म्हणून जाय खंयच्या सरकाराक आपले सैम काबार करूंक जाय खंयच्या सरकाराक टॉयलेट हायवेचेर नाकात युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन बायलांक जाता टॉयलेट ना खंयच्याच सरकाराक नाका सो म्हाका दिसता की हो गोंयचो सरकार आहा तांकां हे इश्यू सॉल्व केल्ले जाय सो हो क्रेडिटाचो इश्यू न्ही आय ओनली नॉक ऑन द रायट डोर एंड फायनली द गव्हर्मेंट दॅट हॅज टू सॉल्व दिस आय एम होपफूल सर तुमी ताजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हजे मतदारसंघात हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशो कमी पडटा म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्लें की मेडिकल कॉलेज आनी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज जे केन्नाच कोणें उलोवंक सडनली हे प्रायवेट मेडिकल कॉलेज खंयच्यान आयलें आनी प्रधानमंत्र्याचें एम्स हाडप हें ताची एक पॅट स्कीम आहा हांवें सरकाराक सांगिल्लें आहा प्रधानमंत्र्याचें स्वप्न जें आहा की एम्स म्हणजे तें भारतभर स्प्रेड जावचें तें आमी हांगा पुरयता ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहा 500 कोटी रुपया ऑलमोस्ट सरकारान मोडिल्ले आहा 450 कोटी रुपया फक्त बिल्डिंगेक मोडले रेस्ट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराक मोडले आसले हें सगळें काडून कोणाचे प्रायवेट मनशाच्या हातांत कशें दिलें आनी फायनली पब्लीक वेलफेअर इज इश्यू हेल्थ ऑफ द गोंयकार गोंयचो स्थानीक नागरीक हाका फुकट ट्रिटमेंट मेळपाक जाय म्हणून हॉस्पिटल बांदलें न्हू म्हणून आमच्या गांवांतल्या लोकांचे चण्याच्या कोताक जमून एक वायट हें सगळें कोणाक तरी प्रायवेट मनशाक दिवचें हें म्हजें मत आहा हांवें हें सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन घालां तांचें मत आहा की हो इश्यू तुमी रिजॉल्व जावंक जाय एटलिस्ट कन्सेन्सस स्टेट लेवलाचेर जावंक जाय सरकारान हाचेर डिसिजन घेवचें ओ सरकारान पयलींच खंयची पार्टी बी धरल्या काय हें जर धरूंक ना जाल्यार गोंयच्या हिता खातीर सरकारान पावल फुडें मारचें हें म्हजो आग्रो आहा सरकार